नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन। These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. एक राष्ट्र एक वेंचणुके नेमिल्ले तज्ञ समितीची पहिली बसका 23 सप्टेंबराक संविधानीक तरतुदी कायदो बदलपाचेर जावं येता चर्चा। 18 सप्टेंबरा सावन संसदेचे खासा अधिवेशन। छत्तीसगडात भ्रष्टाचार काँग्रेसीक कर्नाटक छत्तीसगड एटीएम बायलां सुरक्षीत ना। मुख्यमंत्री सावंताचो छत्तीसगडात हल्लाबोल। यूपीएचे नाव बदलले मात भ्रष्टाचारी वृत्ती खंय आसा तशीच। जम्मू काश्मीराच्या बारामुल्लांत तिका आतंकवाद्यांक मारले। पाकिस्तानी लष्कराचो फारपेट। अनंतनाग एन्काउंटर चौथ्या दिसार एकल्याक मारलो। डॉग ट्रॅपांत सशस्त्र ड्रोनाचो वापर। गोवा मायल्सांनी पारंपरिक टॅक्सीवाल्यांची कोलवा पोलीस स्टेशनार बसका। आमदार म्हणटा गोवा मायल्सान हॉटेलां सोडून धंदो करचो। गोवा मायल्स म्हणटात ते कायदेशीर। फोंडे बोरये इस्कॉन सेंटराच्या रस्त्याच्या कामाक स्टे। रस्त्या आड 2 याचिका। निकाल लागा मेरेन पीडब्ल्यूडीन काम करचे न्ही म्हणून हायकोर्टाची ऑर्ड। सुनावणी 8 जानेराक फुडल्या वर्सा। उदरगतीक लागून मोदी परत मोठ्या बहुमतान प्रधानमंत्री जातलो। पर्य नर्सिंग कॉलेज 270 कोटीचे कॅन्सर हॉस्पिटलाची भौशीक सभेत भलायकी मंत्र्याची घोषणा। मेळाव्याक 20,000 बायलो। गृह आधार खंय क्लियर। मडगांवां सिनेलता लागसार रेल्वे ट्रॅकार तरणाट्याची बॉडी। रेल्वेन मोखला आसुये म्हणून दुबाव। रेल्वे पुलिसांनी बॉडी व्हेली पोस्टमॉर्टमाक। सोंपला ताची वळख पटना। गोंयच्या खेळगड्यांची 20 लाखांची पेंडींग देणी क्लियर। खेळा मंत्री म्हणटा उतर पाळणे। थारायल्ल्या वेळा भितर नॅशनल गेम्सांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालपाचें उतर। चवथ लागीं पावता तसो गांवांनी चवथीचो बाजार फुल्लो। माटोळेचें सामान, पुजेची सामग्री, मखर सजावटीचें सामान। चवथीच्या बाजाराक लोकांची गर्दी। बाणस्तारचो बाजार। नॅशनल गेम्स कांय दिसार मात अजून गोंयच्या व्हॉलीबॉल खेळगड्यांक प्रॅक्टिसेक इंडोर स्टेडियम मेळना। नेट बॉल दिलो ग्राउंड ना। सध्या पणजे प्रॅक्टिस खासा रिपोर्ट। एक राष्ट्र एक वेंचणुके विशीं नेमिल्ले समितीची पहिली बसका 23 सप्टेंबराक। केंद्रान आदलो राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदाच्या अध्यक्षतेंत 8 वांगडी कमिटी काडिल्ली। राजकी जाळवणदारांची मतां तसोच संविधानीक आनी कायदेशीर तरतुदी हेर शक्यतांचो अभ्यास करून ही समिती सरकाराक रिपोर्ट दितली। मजगतीं 18 सप्टेंबरा सावन संसदेचें खासा अधिवेशन। छत्तीसगडांतलो काँग्रेस सरकार भ्रश्ट। काँग्रेसी खातीर कर्नाटक आनी छत्तीसगड एटीएम जाल्यांत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो छत्तीसगडांत गेल्ले कडेन हल्लाबोल। छत्तीसगडांत बायलो सुरक्षीत नात। कर्नाटकांतय भ्रष्टाचार। काँग्रेस एंड कंपनीन यूपीएचें खंय नांव बदललें मात भ्रष्टाचारी प्रवृत्ती आसा तशीच। उन्होंने तो 300 से ज़्यादा वादे यहाँ पे किए थे, तो उसमें से हार्डली 10% भी वादे न कंप्लीट करने वाली ये गवर्नमेंट है। जो लोगों को चाहिए वो तो करते नहीं है, बाकी लोगों को नहीं चाहिए उन्हीं में उन्हें ज़्यादा रुचि है। देयर इज अ कोल स्कैम, देयर इज अ लीकर स्कैम, देयर इज अ राइस स्कैम, देयर इज अ पब्लिक सर्विस एग्जाम। सभी में एक घोटालेबाज सरकार है। इसको हटाना जरूरी है। इनको घर का रास्ता दिखाने के लिए जरूरी है। हर वक्त जहाँ जहाँ कांग्रेस आती है वहाँ वहाँ कांग्रेस घोटाले में तरबेज रहती है। और ऊपर से मैं तो ये कहूँगा कि नेशनल कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ ये एटीएम है। अभी दूसरा एटीएम उनको कर्नाटक में मिला है, पहला एटीएम उनके लिए छत्तीसगढ़ में था। सबसे बड़ा एटीएम ये है
ऐसे मुझे लग रहा है। इसलिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूँ यहाँ के कि इतने सारे घोटाले देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लोग कभी फिर एक बार कांग्रेस को चुन के कभी नहीं देंगे। डबल इंजन की सरकार के वक्त जिस डबल इंजन की सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट किया था वो फिर एक बार यहाँ लाने के लिए लोग तैयार हैं। इट इज मोर देन 3,300 रेप केसेस हैव रजिस्टर्ड, मोर देन 4,500 किडनैपिंग ऑफ द वुमन। यहाँ पे अपने महिला भगिनी सुरक्षित नहीं है बिल्कुल। मुझे लगता है कि इस सरकार को घर भेजना ही उचित रहेगा और यहाँ की जनता इनको घर डेफिनेटली यहाँ पे उनको घर भेजेगी। इंडी बोल के जो कॉम्बिनेशन रहा है नेशनल लेवल पे, यानी जो कोई पहले ही जो यूपीए थे उनका सिर्फ नाम बदला है। नाम बदल से नीति नहीं बदलती, नाम बदलने से नीयत नहीं बदलती, नाम बदलने से करप्शन नहीं बदलता। वही करप्शन फिर भी एक बार चालू है और इन्होंने जो उनके अलायंस पार्टनर हैं उन्होंने सनातन हिंदू धर्म पर जो आघात किया, सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने की बात की। मुझे लगता है कि यहाँ के कांग्रेस वालों ने भी बताना चाहिए कि जो उनके इंडी अलायंस ने बात किया उनके साथ में है क्या। जब माता कौशल्य के नाम एक तरफ लेते हैं, प्रभु रामचंद्र का नाम एक तरफ लेते हैं और उनके ही अलायंस पार्टनर जो उनकी तरफ जब सनातन हिंदू धर्म का नाश करने की बात करता है। जम्मू काश्मीरात 2 सुवातांनी एन्काउंटर, बारामुल्लात 3 आतंकवाद्यांक सोंपयले, 2 आतंकवाद्यांच्यो बॉडी रिकवर, एकलो पाकिस्तानी शिमेत वचून मेलो। पाकिस्तानी लश्कराचो LOCचेर फारपेट, तेवटेन अनंतनागांत एन्काउंटर 4थ्या दिसार, एकल्याक मारलो, 2 ट्रॅपांत। नॉर्दर्न कमांड मुखेल्याचे देखरेखीत ऑपरेशनात सशस्त्र ड्रोनाचो वापर। अभी इलाके के अंदर अभी भी सर्च चल रही है, हमारी पार्टीज वहां तैनात हैं एंड अभी तक का ऑपरेशन जो कि 8 घंटे तक के लिए चला है, इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, 2 टेररिस्ट की बॉडी रिकवर की गई है, एक टेररिस्ट पाकिस्तान की साइड में जाके उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसका हमें अनुमान है कि उसकी बॉडी उधर से रिकवर कर दी गई है किसी से। एंड ये ऑपरेशन दर्शाता है कि पाकिस्तान फौज किस तरीके से मुलव्विज़ है, टेररिस्ट को हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेट करने की मदद करती है, उनकी फायर सपोर्ट देती है और मॉरल सपोर्ट देती है। एंड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से पाकिस्तान की फौज मुलव्विज़ है यहाँ पे हमारे पीस और सिक्योरिटी को हार्म करने के लिए। देखिए ये इनका टेररिस्ट का ये एक पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि जब ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, ये बुरे मौसम का लहजा लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से यहाँ हमारे बहुत बारिश पड़ रही है और मौसम बड़ा खराब था, तो इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की है इन्होंने। एंड जब भी ये इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान की फौज जो वहां पूछते रहती है वो मुलव्विज़ रहती है इनकी सपोर्ट के दौरान। एंड इस ऑपरेशन में जिस प्रकार से वो तीसरे टेररिस्ट को उन्होंने एक्सफिल्ट्रेट करने में मदद की, ये पाकिस्तान फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको मुलव्विज़ करता है। इसके अंदर 2 AK-47, एक AK-47, एक AK-74, 7 मैगजीन्स, कुछ एमुनिशन है और एक चाइनीज पिस्टल और कुछ राउंड एंड कुछ ग्रेनेड्स भी है इसके अंदर। कुछ पाकिस्तान करेंसी भी है एंड सम इंडियन करेंसी। उसकी डिटेल्स हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर एक 5 किलोग्राम की आईडी रिकवर की गई है और हमारा अनुमान है कि ये आईडी के साथ वो किसी सेंसिटिव टारगेट यानी कि कोई माइनॉरिटी पॉकेट्स या कोई भी हमारे इस एरिया में जो सेंसिटिव टारगेट है उसके साथ ही इस बड़े आईडी को यूज करना चाहते हैं। इतले मजगती अनंतनाग वाठारात आतंकवाद्या आड मोहीम सुरूच। अनंतनागात एका आतंकवाद्याक मारलो, सर्च ऑपरेशन चल्ला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री मोदी परत प्रचंड बहुमतान जिखतलो आनी भारताचो विजय जातलो म्हूण विश्वजीत राणी पर्येच्या वुमन्स एम्पावरमेंट कार्यावळींत उलयलो। 20,000 बायलो हे कार्यावळीक हाजीर। पर्ये नर्सिंग कॉलेज, गोंयांत 270 कोटी मोडून कॅन्सर हॉस्पिटल आनी मोठ्या प्रमाणात रोजगाराचें उतर भलायकी मंत्र्यान दिलें। गृह आधाराचो निधी खंय क्लियर केला। कार्यावळीक आमदार देविया राणे, खासदार तानावडेनय मोदी सरकाराचें रिपोर्ट कार्ड लोकां मुखार दवरलें।
ह्या दिसा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची जो फाल्यां वाडदीस आसा आनी म्हाका कांय गोष्टी मनान दिसले, कांय दीस पयलींच्यान आमचे चालू आसा मनान ह्यो गोष्टी करपाक जाय। आनी एक लक्षात घ्या की आमी कित्याक हांगा आरती दाखयली कारण देशाचे प्रधानमंत्रीचो वाडदीस फाल्यां आसा। पयलो वाडदीस जे तेंचे बरोबर तेंची आई नासतली आनी ते सदां आपल्या वाडदिसाचेर साजरो न करता ते आईचो आशिर्वाद घेवपाक वयताले। पण म्हाका दिसता की आमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थनेन तेंच्या आईचो आशिर्वाद तेंचेर सदैव आसतलो। देशाचे प्रधानमंत्री परत एकदा 2024 नरेंद्र मोदीजीच जातलो परत। आनी ह्या देशाचो आशिर्वाद आमी गोंयच्यान आमी आमच्या प्रधानमंत्रीक धाडपाची गरज आसा। आयज आमकां जाय ते गोष्टी जे गावता देशान आनी ज्या तरेन आमचे देश आनी देशाची प्रगती एक वेगळ्या थरार व्हरपाचो प्रयत्न देशाचे प्रधानमंत्रीन केल्ले आसा। करिना आमचे लोक वयर सरचो, आमच्या भुरग्यांक शिक्षण योग्य ते गावचे, योग्य ते रोजगाराची संद्यो दिवपाचो होच आमचो एक उद्देश आसता। जे 70 विकास जो घडटा, जे पर्या मतदारसंघात विकास जो घडटा, जो वाळपय मतदारसंघात विकास घडटा, जे गोंयान जो विकास घडटा, आमी आमचो सदैव प्रयत्न महिला शक्ती, स्त्री शक्तीक आमी आयज ह्या शक्तीक आनी ताकदवर करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। भुरगे जे शिकल्या, बऱ्यापैकी शिक्षण घेतलेले भुरग्यांक वेगळे तरेचे एक आमी ताकद दिवन तांकां रोजगाराची संधी निर्माण करून दिवपाचो हे आमचो एक जबाबदारी फुडल्या 3.5 वर्सां भितर आमकां ते पूर्ण करपाची गरज आहा। आयज टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल वांगडा देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान आमी आयज गोंय राज्यात 270 कोटी रुपयाचे हॉस्पिटल उबे करता मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान। आनी हे आयज घडोवन हाडपाचें काम हे आमच्या जनते खातीर करपाचें आमी फुडें घेतल्या। तशें 21,000 परिवारांक हांवें फायनान्शियल असिस्टन्स धाडपाचें काम केल्लें आसा। ते फाल्यां पर्यंत सांजचे तेंचे घरा पावतले। आयज डायलिसीस पयले तुमी धडपडटाले पयलीं गोवा मेडिकल कॉलेजान घेवपाक, आयज तुमकां आयज वाळपय बी आसा, बिचोली बी आसा, सांखळी बी आसा, सगळे कडेन आमी तयारी केल्ली आसा। नवे प्रायवेट मेडिकल कॉलेज बी आमी घालता। आमचे 70चे बी कितलेय भुरगे आयज मेडिकलान वचून एडमिशन मेरिटाचेर घेतलेले आसा। भाभीन सांगले प्रमाणे, काय तुमच्या आमदारान सांगल्या प्रमाणे इंडिया नवे केले, आमी भारत म्हणटा। भारत हे पयलींचे ना, भारताचो विजय जातलो। भारताचो विजय जावंक जाय जाल्यार देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी परत एकदा जावंक जाय। एक टायमाचेर ह्या देशा भितर केवळ 387 मेडिकल कॉलेजी आशिल्ल्यो। आज ह्या देशा भितर 660 मेडिकल कॉलेजी जाल्ल्यो आसा। आज आमच्या गोंया भितर मल्टी स्पेशालिटी सारकेले हॉस्पिटल आज आमी गोंया भितर पळयतात। ज्या तरेन आमच्या गोंया भितर मेडिकल फॅसिलिटी मेळपाक लागिल्ली आसा, ह्या देशा भितर सगळ्यान बऱ्या तरेचे मेडिकल ट्रिटमेंट, बऱ्या तरेची सरकारी हॉस्पिटलां, बऱ्या तरेच्यो सरकारी शाळा हे केवळ भारतीय जनता पार्टीच्या ह्या सरकारा भितर आसा। हेचोय आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा। आनी म्हाका खात्री आसा 2024 जे इलेक्शन जातले तुम्ही असेच 70 भाग असेच व्हड संख्येन फुडें सरून असेच दाखयतले आमच्या प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री आमच्या भारतीय जनता पार्टीक असेच करून दाखयतली की 70 भागान कसो विश्वास आसा आमच्या पार्टीचेर आणि कसो प्रेम आसा। मन करून हांव सांगूंक सोदता तुमकां सगळ्यांक की ह्याच पंचायत क्षेत्रांत भूमिके संस्थेच्या माध्यमांतल्यान नर्सिंग कॉलेज चालू जाले, ज्या कॉलेजीन आयज आमचे 70चेच भुरगे शिकता। गोवा मायल्स टॅक्सी आनी टॅक्सीवाल्यांचो वाद नाका म्हूण कोलवा पोलीस स्टेशनार PI आनी आमदारान समजिकायेक बसका घेतली। गोवा मायल्स म्हणटा चर्चेक तयार, मात बिझनेस बंद करचो न्ही। टॅक्सीवाले म्हणटा वाद गोवा मायल्साक लागूनच जाता, ते खंय तांचो बिझनेस खातात। आमदार म्हणटा गोवा मायल्सान हॉटेलां सोडून धंदो करचो। कायदो हातीन घेनाका, कोणाक हाडोवपाक भानगडी पडनाका, कितें आहा जाल्यार बरें बरें सॉल्व। पर्यटन सिजनात वाद जावचो न्ही म्हूण गोवा मायल्स खंय चर्चेक तयार। म्हणल्यार कितें प्रॉब्लम आसा, खंय इश्यू आसा, खंय मेरीट आसा, चड रेट आसा, आमी सांगलां बसून उलोवया फुडें। आनी तांच्यांनी सांगलां, तांच्यांनी सपोर्ट केला, तांच्यांनी सांगलां तुमी करा म्हणून जसो धंदो आसा तसो। आनी आमी एक एमिकेबल सोल्युशनाक येवया म्हणून आनी सगळ्या हॉटेलांनी आमी पीक करतले म्हणून। तसो आतां सिजन चालू जावपा आसा, प्रॉब्लम जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता, ताच्या खातीर PIनी ब्रीफ मिटींग आपयली आनी PIन थंय सगळ्यांक सांगलें की बाबा जे लिगली आसा, म्हणल्यार आतां फॉर एक्झाम्पल गोवा मायल्स पिकअप करता तांकां हाडवं नाका, कित्याक तांचो जो धंदो आसा तांच्या पोटार येवं नाका म्हणून। आनी तुमी तुमचो धंदो करा, तुमी पिकअप करा म्हणून
म्हणून हेच सांगपाक नाशिल्लें की स्टॉप करपाना म्हणून. पारंपरिक टॅक्सीवाले म्हणटात ते दुसऱ्यांच्या वाठारात वचनात गोवा मायल्सान तांचे गेस्ट व्हरचे न्ही. बेकायदेशीरपणाय करतात ती बंद करची. आमदाराचो टॅक्सीवाल्यांक तेको. द इश्यू इज व्हेरी सिंपल. गव्हर्मेंटान जे आमचे टॅक्सी स्टँडार टॅक्सी आहाय ते खंयची दुसरी भाडी मारनाय, ते फकत आपल्या हॉटेलांतली माताय. आयज कितें जालां, गोवा मायल्स तांचो एग्रीमेंट आहा. They are taking business from Mopa airport, they are taking locally, and now also they are taking from the hotel. So hotel वाल्यांक टॅक्सी वाल्यांक एकूच रिक्वेस्ट आहा, म्हणजे कितें त्यांच्या पोटाचेर येना काय. So what will be your future? No, the future is very clear. We have told them, please let us allow time. Yeah, overnight कांय जायना. Discussion has to be to make sure that these people are maintaining these places. They have to maintain. तेम त्या भाडी थिंगाचे तेम व्हरो जाय. तुम भितर येवपा शिरपा. तुम कांयच सांगताय सगळ्यांक. I know. Laws are there, everything is there. But yes, as of today, we have requested everyone, please do not pick up, please do not do illegal picking up of our guests. And if there is illegal picking up of guests from our hotels, we will definitely try to show our protest towards that. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. फोंडे बोरये इस्कॉन मंदिराक सध्या रस्तो बांदूंक मेळचो ना. इस्कॉनाच्या रस्त्यार 2 याचिकांचो निकाल लाग मेरेन PWDन आनी इस्कॉनान कसलेच तरेचें बांदकाम करचें न्ही म्हूण हायकोर्टाची ऑर्ड. इस्कॉन सेंटर पर्यटन केंद्र जातलें, लोकांक लाव जातलो म्हूण इस्कॉनान सरकारा कडेन रस्तो मागिल्लो. रस्तो केल्यार खंय थंयचें पर्यावरण इबाडटा. खेळा खात्यान गोंयच्या खेळगड्यांची 19,32,000 पेंडींग देणी क्लियर केली. खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. विधानसभेत सरकारान दिल्लें उतर खंय पाळ्ळें. कांय विरोधक खंय बेठीच करूंक जाय म्हूण टिका करतात. नॅशनल गेम्साचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय थारायल्ले वेळे भितर तडीक लागतलें गोविंद सांगता. जो स्पेशल ऑलिम्पिक्स जे आसात तांचे जितले सगळे 13 मेडल्स जे आशिल्ले 9+5 19 मेडल्स तांचे सगळ्यांचे आमी क्लियर केल्ले आसा. द वर्ड वीच वॉज गिवन बाय मी अँड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑन द असेंब्ली फ्लोर वी हॅव फुलफिल्ड इट. आणि काही गोष्टी ज्यो टिका जे करतात पयलीं त्यो टिका राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान करतात. आमकां तातूंत वचपाची कांय गरज ना. अशें कोणूय जर उरले तुमच्या पत्रकार माध्यमांतल्यान हांव काही गोष्टी सांगपाक सोदतां. अशें जर कोणूय जर उरले आसा अजून आपल्याक काही गोष्टी मेळना जाल्यार तांच्यांनी आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो आनी आपलें काम करून घेवचें. ना हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. गोविंद भाई जाणें स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून ताबो घेतले तेन्नाच्यान खूब इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर प्रगती जाता. आनी जेन्ना आमी तांकां मेळ्ळे आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एश्युरन्स दिल्लें की तांकां बरे प्रमाणान तांचो सन्मान जातलो. आनीक जरी ते स्पेशल ऑलिम्पिकान गेले आनी इतके मेडल्स तांणी गोंया खातीर हाडले, इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर गोवा ऑल्सो. सो त्या खातीर तांणी दिल्ले त्या प्रमाणे आतां एका म्हणजे सिया सरोडेक हाका 15 लाख अवॉर्ड मेळटात आनी सीएमान सांगिल्लें आसा की तांकां ताजे भायर जे गोल्ड इंटरनॅशनल मेळयता खंयच्याय स्ट्रिमीन डिसिप्लिनीन तांकां नोकरी पसून करपाची. म्हणजे हातूंत भितर खूब पोटेन्शियल आसा. म्हणूनच आमी गोवा गव्हर्मेंटाचे तांणी जो दिल्लो उतर आसा 4थीचे पयलीं दिता म्हणून सांगिल्लें असेंब्ली फ्लोराचेर ते स्पोर्ट्स मिनिस्टरान करून दाखयल्लें आसा. मडगांव सिनेलता लागसार रेल्वे ट्रॅकार एका तरणाट्याची बॉडी मेळ्ळ्या. रेल्वे पोलिसांनी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक हॉस्पिटलांत व्हेल्या. रेल्वेन मोखिल्ल्यान तो सोंपला आसूंये म्हणून दुबाव. बॉडीची अजून वळख पटिल्ली ना. पोलीस तपासाक लागल्यात. एके वटेन POPचे मुर्ती आड मोहीम चलोवपाची परिस्थिती. मात ह्या जमान्यांतय मये हो चिकण मातयेच्या मुर्तींचो हब. मयेच्यो मुर्ती गोंयभर. कुमारवाड्यार फक्त मातयेचे गणपती. कितल्योच फामिली मुर्ती चित्रशाळांच्यो परंपरा सांबाळून आसात. आमदारांची फामिलीय तातूंतलीच. आतां ही कला वेवसाय खंय फुडले पिळगेन घेवपाचो. खासा रिपोर्ट. मया कुमारवाड्या हांगासर एक गणपतीची शाळा आसा. तितून आमी फक्त इको फ्रेंडलीच गणपती करता. ती सगळी मातयेच्योच मुर्ती आसता प्युअर. आमी जे POP शाडू माती म्हणटा तशें आमचे केन्ना हांगासर आमी करिना. सो लोकांची हांगासर अशी मागणी आसा की म्हाजो एक जून म्हयन्या लास्ट विका मेरेन म्हाजी ऑर्डरी फक्त घेता हांव. आनी तितून जे लोक आहा ते आपल्याक कशे प्रकारे मागणी जाय किंवा फोटोज आनी कितें जाय तो हाडून दिता म्हाजे कडेन. त्या प्रमाणे हांव तांकां करून दितात.
आणि माझी लिमिटेड मूर्ती असता की हांव 500 मेरेन गणपती करता. ॲक्च्युली टोटल पळोवंक गेल्यार आमचे 1000 मुर्त्यो तशें जाता. सो 500 जे आहा त्यो आमी फक्त चित्रां करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय करून करता. आणि लोकांक कितें अशें म्हणजे एक विचार आसता लोकांचो आपूण डेकोरेशन बाबा अशें केलां हें केलां आपल्याक त्या प्रमाणे मुर्ती जाय तशें तेंची मागणी आसता त्या प्रमाणे आमी तांकां करून दितात. कोविडच्या टायमार सुद्दां आमकां घेवचेच पडले ते कस्टमर अशें तेंच्यांनी डिमांड केलो की तांकां जायच पडल्यो. सो आमी केलें मागीरचे करचेच पडले. आमची पिढी पर्यंत आमी हें काम आमचें चालू ठेवलां. आतां फुडले पिढे खातीर हांव एक आव्हान करूंक सोदतां. तांकांय आवड आहा हांव मानतां पूण तेंच्यांनी हितून बरें खोलपणान हितून एक शिक्षण घेवन हितून एक आमचे कलेन म्हणजे फुडें सरपाचें. हितून अशें लॉस प्रॉफीट अशें कांय ना. हितून मेळटा मोबदलो मेळटा ना असो ना. हितून सुद्दां तुमी एक तुमचें करियर तुमचें करूं शकता. आतां आनी तांकां सांगता तुमी मन लावन तें कितें तरी एक शिक्षण सगळें तुमचें कोण म्हणजे तज्ञ आहा न्हू तेज्या कडेन वचून तुमी बरें तेजे म्हणजे अभ्यास करून तेजे वचून तुमी तो म्हणजे धंदो स्टार्ट करूं शकता. धंदो म्हणजे कार्य ते म्हणजे करूं शकता तुमी. चवथ तेंकता तशी गांवांनी चवथीच्या सामानाचे बाजार भरपाक सुरू. माटोळेचें धरून चवथीचें A to Z सामान बाजाराक. माटोळेचें सामान पावलें. गांवठी रानवटी भाजीपालो फळां पुजा मखर देखाव्याचे सजावटीचें सामान मांडून तयार. फोगाच्या गडगडाची तयारी. बाणस्तारीचो चवथीचो फामाद पारंपारीक बाजार. रेट कसो कितें आहा काय म्हणटा सामानाचो? सामानाचो रेट तो तसा काय वाडला बी? ह्या फावट पावस कमी जालो मागीर लेट पावस पडलो. कांगला कमी आसा आनी हा सामान कमी आहा. खंयच्यान हाडले तुमी? काणकोण कारवार काणकोण पले बीन 100 रुपया. कितले आहा ते? 25. आणि हे बीन बाकीचे हे कशे कोंगला बीन कशी? 100 रुपया. 100 रुपया तोरीक 100 रुपया. सगळे 100 ना तोर 50 रुपया. कराटी 10 रुपया. ती 10 रुपया. ती 10 रुपया. ते 50 रुपया. बरोबरच म्हारग ह्या वर्सा? 50 ना सवाय आसा ती कांगला म्हारग. कांगलाच म्हारग. कांगला आणि अशें सगळे सवाय. आणि हिची पानां कशी? हिची हळदी पानां 20 रुपया. थोडे 30 रुपया विकता. आपल्या सो लोक कशी कितें सवाय मागता काय कशी कितें? सवाय मागता पूण कितें जालें सगळें म्हारगाय जालें हे रोताक परवडना अशें करून सवाय मागता. काही लोक सांगलेले पयशे दिता पूण ते आमकां आतां भाड्याक हेका तेका परवडना न्हू. तुमी खंयच्यान येयल्या? आमी साखळे केरीच्यान. हे सगळें सामान मेळ्ळें पण तुमकां ह्या फावट वेपार मेळटा पूण तो आतां थोडो मेळटा. वेपार आतां रेट वाडयले न्ही. हांगा येवन सोपो घेता आनी कितें म्हणल्यार आमकां ते परवडना. आदल्या सारकें ना आतां रानान आदी मेळा तशें आतां मेळना कितें. आतां कितें कांगले आतां ही आमी कांगले हाडटा. एक फावटी काडली काय ना परत दुसऱ्या फावटी 4-4, 5-5 वर्सां ती मेळना त्या जाग्यार. नॅशनल गेम्स तेंकल्यो मात गोंयच्या व्हॉलीबॉल खेळगड्यांक अजून प्रॅक्टिसेक इंडोर स्टेडियम मेळना. व्हॉलीबॉल संघटनेचो सचिव ह्युगो गॉन्साल्वीस सांगता नेट आनी बॉल दिला मात सुवात धडना. वेळ पेड्ड्यार जावंक नाका म्हणून सध्या टिमीची पणजे एका ग्रावंडार प्रॅक्टीस चल्ल्या. सरकारान खंय ग्रावंडाची बेगीन वेवस्था करची. आउटडोर टू इंडोर म्हणजे आमची टुर्नामेंट जातलो तो इंडोरान जातलो. So we have to practice in indoor and we have to get a medal for it. In outdoor, I'm practicing instead of wasting time because there's no ability of the indoor. We started out practicing outdoor. The government has already facility there, but only the indoor stadium was not available to us. But otherwise, ball, everything, nets and everything given to us. Tayari चाललेले आहे आमचे कोचिंग कॅम्पाचे 3 to 6 o'clock. बरं प्लेयर. आउटडोर आणि मॅटिंगचे खूप डिफरन्स असतात.
ते इंडोर मॅटींग आसता आनी हांगासर आमकां प्ले ग्राउंडार खेळचें पडटा सो मातसो डिफरन्स पडटा. Yeah, they will be like top 8 teams, and we have to do a very good practice, and because we have to compete with the very good teams. So it's like almost we are practicing from last 3 weeks. So yeah, there more 1 month is remaining for the national games happening. It is going on well. No doubt we are having little sort of because of injuries and all, and some players are little out of station, so they'll be coming and joining us soon. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.